भाव भयणीनो, जायतीं जाणां आमी काजारी विसोत्ता लग्नाच्या दिसा आमी कितें उतर दिलां पळय तें. पाद्री पयले 3 प्रश्न करतात. तो आप कुशीन आयलाय, कोणेच फोर्स करना. तिसरो प्रश्न आहा पळय तो कितें प्रश्न तो? तुका भुरगें जल्म दिलें, तुका रचोन आयलें जाल्यार तें देवाचें देणें म्हूण तूं मानून घेताय आनी ताका पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे वाडयतलोय म्हूण तूं उतर दिताय. हें विसोत्ता आमी. पयलें भुरगें देवाचें देणें, तिसरें देवाचें देणें न्हूय काय. द थर्ड चायल्ड इज नॉट गॉड्स ब्लेसिंग. आनी कितल्या जाणांनी हे तिसऱ्या भुरग्याक आनी चवथ्या भुरग्याक अबॉर्शन करून मारून उडयल्या. भुरगें देवाचें देणें आमकां जाय तेंच न्हय. दोरेक भुरगें देवाचें देणें. पयलें, दुसरें, तिसरें, चवथें दोरेक तुज्या कुसव्यान रचोन येता तें भुरगें देवाचें देणें. ताचो सांबाळ करूंक तुका नेमला. तूं दोनी न्हय भुरग्याचो. वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ लायफ. We are not masters of life. We are caretakers. Each one of us caretakers of life. हें विसरूंक फावना. भाव भयणीन, आमी आयज कुटुंबान जायतीं जाणां निराशी हांव आमच्या जिवित कुटुंबान खुशालकाय ना, फामिलीन खुशालकाय ना. कित्याक आमी देवाची येवजण पिड्यार केल्या. आमी देवाच्या भुरग्याक जिवेशी मारला. आनी जी कोणाक आमी दवरल्यात आमच्या मना प्रमाणे तांचीय खुशालकाय आमकां मेळना. हांवें घोडे एकल्याकूच दवरला, दोगांकूच दवरल्या, दुसऱ्यांक हांवें मारून उडयली. तेव्हा पळय ती आमकां खुशालकाय दिना. आय हॅव किल्ड अ लायफ दॅट बिलॉंग टू गॉड. आय एम अ मर्डरर एट टायम्स. जिवेशी मारूं नये. आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दी. डू नॉट किल. देवाचो मानमें तो. भुरगें देवाचें देणें.